जेसू ख्रिस्त थंय मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या वांजेलांत सो शहराची नांवां आमी आयकता. नेम्स ऑफ 6 cities. त्या शहराची नांवां अशीं आसात: खोरोसिना, बेथसाइदा, कफरनाव, तीर, सिदोन आनी सोदोम. सोदोम आयच्या वांजेलांत ना, पूण मातेवाच्या वांजेलांत ही सगळीं सो नांवांय सांगाता गेल्यान. आनी ही सो शहरांची नांवां एक व्हडलो संदेश आमकां दितात. आनी 3 शहरां जुदेव लोकांक संबंद जाल्ली, 3 जुदेव न्हय आसल्या लोकांची जागे आशिल्ले. खोरोसिना, बेथसाइदा, कफरनाव ही 3 शहरां जुदेव लोकांची शहरां जावन आसली. आनी तीर, सिदोन आनीक सोदोम ही जुदेव न्हय आसल्या लोकांची वा जेंतिलांच्या लोकांची जागे ते जावन आसले. शडाव जावन जुदेव लोक म्हणून आमी म्हणटा आसतना, जुदेव शहरां म्हणटा आसतना असल एक चिंतप आमच्या मतींत आसा. वांजेली असलेच चिंतप आमच्या मतींत घालता. देवाचो लोक, साल्वासाक फावो जाल्लो लोक, देवान विंचून काडलेलो लोक, बरो भावार्थी आनी सर्गाक वेतलो लोक, असले एक चिंतप जुदेव काळार तांच्याच धर्मा मदें आनी तांच्याच लोकां विशयंत अशें आसलें. पूण जुदेव न्हय आसल्या लोकांक कितें म्हणून लेखताले? तांकां भावार्थ ना, पातकी लोक, ते बचाव जायनासलेले, खोटी जिणी जियेतले लोक, आनी तांकां वा तांचेर देवाचो शिराप पडला. देखून असलें एक जराळ चिंतप त्या काळार अशें आसलें. पूण आज ह्या वांजेलांत ह्या सोय शहराक बरें म्हणून जेजू आपयना. बगार हाय म्हळ्यार वा इंग्लिशान ओ म्हूण आमी म्हणटा, वा एका रितीच्या दुखान जेजून ह्या शहराक उलो करचो आसलो. सोय शहरां तांच्या वायट कर्तुवांक ती बली जाल्ली. खोरोसिना, बेथसाइदा, कफरनाव, तीर, सिदोन आनीक सोदोम. सोदोमा विशयन आमकां कळीत आसा, तीर आनी सिदोना विशयन आमकां कळीत आसा. आनीक बेथसाइदा, खोरोसिना, कफरनाव तांणी जेजूक तिरास्कार केले. आतां हांगासर विशय इतलोच हांवें तुमचे मुखार उल्लेख करचो. शहरां पाडगी वा शहरांत आसलो लोक पाड. लोक पाड न्ही गी, पूण शहरां सडाव जावन आमी पाड म्हणना. ती शहरां पाड जावची त्या शहरांत जी येतल्या लोकां वरवीं. आनी हांगासर ह्या सो शहरांनी आशिल्ल्या लोकांनी जिणी बरी नासली देखून त्या लोकांक मात्र न्ही, त्या शहरांक कोटे नांव आयलें. आनी हें गरजेचें आयच्या काळार आनी आमच्या जिणयेक लक्ती जाल्लें. एक सवाल तुमचे मुखार हांव उडयतां. मंगळूर शहर म्हणटा आसतना कसले चिंतप आज आमकां येता? पळय घट्ट सांगल्यार ही समस्या न्ही गे. सडाव जावन आमकां आज चिंतप येता आसतना धर्मा मदें लढाई. कांय इल्लेशें खंय जालें, लढाई केली, थंयसर स्ट्रायक जाले आनी हुलपायले. आनीक धर्मा मदें आज आमच्या ह्या मंगळुरांत इतलें एक कितें म्हणटात चिंतप चड लागीं कांय इल्लेशें सोडून जाल्यार सगळ्या आंगार पडटात आनी थंयसर घुसपड जावचीच चड. आनी एका काळार अशें चिंतप नासलें. मंगळुराचें चिंतप म्हळ्यार मंगळूर म्हळ्यार शांतीचो कितें म्हणटात गांव, सक्कड समाधानान जियेताले, बरो लोक हांगासर आसलो, एकामेकाक कुमो करताले, एकामेकाच्या गरजांक पावताले, सक्कड धर्माचो लोक सांगाता जियेतलो, एकामेकाच्या संभ्रमांत वांटो घेतलो, असलें एक नांव आसलें. उदेंतीचें रोम म्हणून आमकां आपयताले. आज तें चिंतप इल्लेंच बदललां आनी असलें एक घुसपडाचें वातावरण, भिरांतीचें वातावरण, धर्मा मदलें कितें म्हणटात एका रितीचें धर्मा मदलें झगड्याचें वातावरण आसलें. हाका कारण कोण? मंगळूर शहर गी. खंडीत जावन मंगळूर शहर न्हय, बगार तातूंत जी येतलो लोक थंयसर कारण. तातूंत हांव आसूंक पुरो, तुमी आसूंक पुरो, हेर आसूंक पुरो, सगळे आसूंक पुरो.
आणि हे भोव गरजेचे. देखून खंयचेय एक शहर बरेंय नाही पाडय नाही. त्या गांवच्या लोकां वरवीं तें शहर बरें जाता, तें शहर पाड जाता. तशेंच आज आमच्या देशा विशयी आमी नियाळ केलें जाल्यार असलेंच वातावरण आमच्या मदें आसा. आज आमच्या देशा विशयी जायत्या जाणां कशे चिंतप आसा, अल्पसंख्याक लोकांक थंयसर धग दितात, भावार्थ परगट करूंक, भावार्थ उसारूंक, जियोंक तो सोडिनात, तांचेर धाड घालतात, बायबल हुलपयतात, इस्कॉलांचेर धाड घालतात, आनीक इगर्जांचेर धाड घालतात, लोकांक बेस्तायतात आनी फोर्स करून तांच्या पाटी तांच्या आदल्या धर्माक वचोंक असलें एक चिंतप आमकां भारता विशयी आयकोंक मेळटा. पयलें हांव चिंता आसलें, चिंता बिलेशें विरळ आसलें, पूण आजकाल तें सडलां. पाटी आयल्यार आमच्याच कुटुंबाचेर एक दीस आमी घालया. आमचे कुटुंब आज हेर लोक कितें म्हणटात? आमचे कुटुंब बरें म्हणटात गी, आमी कुटुंबान जोर म्हणटात गी, आमचें कुटुंब तितलें बरें ना म्हणटात गी. कुटुंब आपल्याच जागी बरेंय नाही पाडय नाही. त्या कुटुंबांत जी येतल्या लोकां वरवीं तें बरें वा पाड जाता. आनी आमच्या वैयक्तीक जिणेक येता आसतनाय तेंचो सवाल. एक बरो एक व्यक्ती बरोय नाही वायटय नाही. आमी एकले एक भुरगें जल्मतना बरें आनी वायट म्हण आसा गी, बरें आनी वायट म्हणून हांव न्ही गी, ते भुरगें आमी सोबीत आसा म्हणटा तितलेंच. तो व्यक्ती बरो आनी वायट म्हणना. एक 40-50 तो मनीस मरतना काले म्हणटा तो मनीस सोबीत आसा म्हणटात गी, आमी म्हणनात. त्या मनशाक एकच आमी म्हणटा तो बरो मनीस, नंतर जाल्यार तो वायट मनीस. त्या देखून जल्मतना कोणी बरेंय नाही वायटय नाही. जल्मतना मनीस बरो वा मनीस देवाच्याच श्रेश्ठ जावन जल्मता, पूण ताची जियेल्ली रीत, ताणें केल्ली बरी कामां आसूंक बरो वायट कामां आसूंक बरो, ह्या मुखांतर ताच्या जिणयेक बरो वा वायट व्यक्ती म्हणलें ताच्या जिणयेंत तो व्यक्त करता. 16 वर्सां जावन हिटलराचें नांव आयकतना कसलें चिंतप आमकां येता? तो एक झूज केल्लो वायट क्रूरी असलें एक चिंतप आमच्या मदीं आसा. तो जल्मतना कोणी ताका क्रूर म्हण आपोवना. जल्मतना कोणी तो दुसरें महाझूज केल्लो म्हण ताणें ताका कोणी सांगूना. नाझी वाजोवचो म्हण कोणी सांगूना. ताका सांगलें ताणें पुरो केल्ल्या उपरांत मरतना आनी आजून लोक अशेंच म्हणटा. देखून पयल्यान पयलें म्हाका भाव भयणीनो, आमचें चिंतप आज खंयचोय जागो जावं दी, खंयचेय कुटुंब जावं दी, वा आमचें वैयक्तीक जिवीत जावं दी, तें बरेंय न्हय वायटय न्हय. तें बरें जाल्यार आमी करता, वायट जाल्यारय आमी करता. देखून आयच्या दिसा पयल्यान पयलें आमी समजून घेवया, आज आमचें जिवीत बरें करची जबाबदारी आमची. फाल्यां कांय म्हज्या जिणेंत सडून घडल्यार हांवें ताका बोडसो कुच्चें भरी ना. ताणें केलें, ताणें अशें म्हाका वायट वाटेक ओडलें, आमकां इसण वाय दिल्या, गिन्यान दिल्या, भूत दिल्या, बुधभोन काय दिल्या न्ही. देवान बरें आनी वायट खंयचें म्हणलें आमकां सांगलां. त्या देखून हेंय आमी वापरचें, कितें बरें आसा तें आमी विंचून काडचें. जिणी बरी करचो सगळ्यांक एक कायदो आसा. आनी निमाणे दिसा आमकां एक उतर आयकोंक मेळाचें, बरो आनी विश्वासी साकोर बरें केलाय हे दुनियाच्या संतोशांत वांटेली आसा, असली उतरां आमकां आयकोंक मेळों दीत. दुसरें जावन दुसरें गरजेचो विशय आयच्या दिसा आसा. आज ह्या दोन रितीच्या शहरांक तुलन करता आसतना निमाणे एक गरजेचें सेंटेन्स सांगला. जुदेव शहरांक आनी जुदेव न्हय आसल्या शहरांक कोणाक चड काकुळत लाभतेली म्हूण सांगला? कोणाक? सिदोनच्या लोकांक, तीर आनी सिदोन वा सोदोमाच्या लोकांक चड काकुळत मेळटली म्हूण सांगला. सोदोमाचे लोक आमकां कळीता न्ही, तीर आनी सिदोन असो लोक आमकां कळीत आसा. अनभवार्थी लोक जायते खोटेपण तांणी आदारले आनीक देवतावन पयस गेली, पूण तांकां चड काकुळत मेळटा. कोणाच्यानी चड? बेत्सायदा, कोरोसिना आनीक जे कफरनाव. आनी तो कफरनाव, बेत्सायदा आनी कोरोसिना खंयचो लोक थंयसर आसा? जुदेव लोक आसा. जेजू म्हणटा ह्या जुदेव लोकांच्यानी चड काकुळत त्या नांद जुदेव आसल्या लोकांक लाभतली. खोटेपण सगळ्यांनी केला, पूण तांकां चड काकुळत मेळटली, तांकां चड दया मेळटली. कित्याक? कारण आसा, बेश्टें न्ही. कारण इतलेंच, ह्या जुदेव लोकांक सक्कड समजून घेवची हातेर आसली.
मेस्सिया कोण म्हणलें तांकां समज येतालें तांकां शिकोवन दिवचे राबी आसले तांचेडे वांजेल बूक आसलो सिनगोग आसलो जाणटे मनीस आसले मेस्सिया कोण म्हणलें तांकां कळीत आसलें खंयचें सारकें आनी सूख म्हणून तांकां सगळ्यांक सगळें आसलें हे सगळें आसोनी तांच्याच धर्मांत आवन एक मेस्सी आयलो जाल्यार तांचे लागीं उलयलो जाल्यार जेजूक तांणी स्विकार केलें की जेजूक तांणी स्विकार करूंक ना ताणें नेकार केलो तो गी वो जुसे सोपोत मोरये सोपोत आनी ताचे भाव भयणी हांगासर आसा ताणें काल आमकां शिकोवचें व्हडलें ताका काल गलीत आसा आनी अशें म्हणून ताका तिरस्कार केलो आनी निमाणें ताका कुर्सार मारलो कळीत आसलेल्या लोकान ताची बेपारवा केली पूण त्या सिदोन आनीक कितें म्हणटात तीर सदोमाच्या लोकांनी तांकां सड्ड जाणवाय नासली सड्ड तांकां देवा विशयान कळीत नासलें सिनोगोग तांकां नासलें जाणवाय दिवचे मनीस तांकां नासले पूण कांय थोडी जेजू म्हणटा तुमचे मदें गेल्ली हजर या तांचे मदें गेल्ली जाल्यार ते खंडी जावन बात येतले निनिवेचे शहर आमकां कळीत आसा न्ही निनिवेचेर जोना प्रवादी गेलो अनभवती लोक आसलो तांचो प्रवाद आयकलो तांणी बदलले सगळे लोकांक देवान बचाव केले आनी जेजून तेंच सांगचे तुमच्या मदें गेल्ली बरी कामां तांचे मदें म्हणी केल्लीं जाल्यार ते बरी बरें जाताली त्या देखून तुमकां मेळचे की चड काकुळद तांकां मेळटली देखून म्हाका भाव भयणीनो आज हे चिंतप भोव गरजेचें जो देव आसलो लोक जाल्यार आनी एका लोकांक चड काकुळत मेळ्ळी देखून जो ते लुकास वांजेल अध्याय 12, 40 आनी 8 वळशें आमकां म्हणटा विश्वासी आनी अविश्वासी सागराची वापार आमकां म्हणटा आनी थंयसर म्हणटा दनियाची कुशी जाणा आसोनी ती कुशी करिनातल्या साकराक मारून बडयतले पूण कोणाक दनियाची कुशी कळीत ना सूख तांणी केलें जाल्यार तांकां थोडे मात्र मार पडटले हांकां 100 मार पडटात तांकां कितले 10 मार मात्र सिदोन आनीक तीर सोदोमाच्या लोकांक 10 मार पडल्यार ह्या बेत्सायदा आनीक ह्या जुदेव लोकांक कितले मार पडटले 100 मार पडटले मुखार आनीकी वर्त्या कठिनायाच्या उतरांत जेजू उलयता देखून तुमचे आसले तुमकां दिल्ले सर्गींचे राज तुमचे तावन काडून व्हरतले आनी कोणाक दितले तांकां दितले कळीत नासल्या लोकांक दितले हें कोणा विशयान आमी उलयता आतां कोणा विशयान उलयता आं जुदेव लोकां विशयान उलयता न्ही आमच्याच जिणयेक एक घडी बरी येवयांगी ते तांच्या काळार न्ही हें तांकां सांगलें न्ही आज जेजू आमकां सांगता देखून आज कोणाक बायबल वाचूंक अवकाश आसा गे आमकां मिसाक येवंक अवकाश आसा गे आमकां तेर्स करूंक अवकाश आसा गे आमकां आसा कितें म्हणटात कुमसार जावंक अवकाश आसा गी कायलीशी सेवा करूंक अवकाश आसा गी सक्रामेंत घेवंक आमकां अवकाश आसा गी सगळ्यांक अवकाश आसा न्ही तर दनियाची कुशी जाणा आसोनी दनियाची कुशी करनातल्या साकराक मारन सरसरीत बडयतले म्हाका न्ही तुका सगळ्यांकी आमकां सांगलें आज कित्याक सगळें आमकां आसा सक्रामेंती आसात मिसी आसा रेतिरी आसा आनी कितें जाय तें सगळें आसा पूण कालें जालां तें नाका बा तें कोणें आयकोवचें न्ही आयच्या प्रस्तुत काळाचें व्हडलें पातक चेकी म्हण सांगल्यार कालें पातक म्हळ्यार सांगल्यार पातकच नातले बरीची येवचें त्या देखून एका पापसाहेबान सांगलेलें आसा आयच्या आधुनीक काळाचें व्हडलें पातक म्हळ्यार पातकच नातलेले बरीची येवचें आनी काही जायतीं आमी जाणां पातकच नातले बरी जियेता आनी त्या काळाचे पातक तितलेच दोन पातकां कितें गेल्यात आयच्या वांजेलांत आमकां आयकोंक मेळटात एक पातकच नाटलेले बरी ताणें जियेले त्या देखून तांकां परिवर्तनाची गरजूच पडना दुसरें जावन देव नाका देव नासतनाय आमकां जायतो वावर करयेत त्या देखून देवाची गरज ना ही दोन व्हडलीं पातकां तांकां तांच्या जिणेंत आसली आनी त्या खातीर तांकां तांचे तावन देवाचें राज काडलें आनी दुसऱ्यांक दिलें म्हाका भाव भयणीनो आमी त्या हंता तावन चड पयस नाव त्या ग्रेस्त तरणाट्याक जेजून सांगलें न्ही देवाच्या राजा ताव तूं चड पयस नाय म्हणजे जेजून जाका सांगू ना जेजू त्या देवाच्या राजा भितर आसा म्हण सांगून न्ही ते पयस आसचें आनी भायर आसचें आनी भितर आसचें मस्त फरक भायर आसचो भायरूच कितलें म्हळ्यार तो लागीं आसूं दी पयस आसूं दी भितर आसलो भितरच त्या देखून आमकां तशें सांगचें नाका देवाच्या राजा ताव तूं चड पयस ना म्हूण सांगचें नाका आमकां घालें सांगाचें
तो देवाच्या रासा भितर आसा म्हणून आमकां सांगायचे. त्या देखून दनयाची खुशी जाणा जावन त्या प्रमाणे आमी आमकां कितें म्हणटात करूंक आसा. त्या देखून वांजेलांत स्पश्ट आमकां सांगलां, लोकाच्या वांजेलांत अध्याय 8वी वळ, कोणाक चड दिला ताचे तावन चड पाटी विचारतले, कोणाक थोडेंच दिला ताचे तावन थोडेंच पाटी विचारतले. आमकां कितल्यान दिला? कितल्यान दिला? चड दिला. चड दिला. लोकांचा वांजेलां जेजू आमकां म्हणटा, तुमकां बरो न्हू, तुमच्या गाले लेसांत दामून हालोवन बरोवन वमतोच्या मापान दिला. कोणाकी दिनातले काय आसा ती हांगा? कोणाकी बघता की देवान म्हाका कांय दिवना म्हणून, कांय दिवना म्हणून बघता की. तस जाल्यार आनी एक पटी उठोवन हांगातान ओ ती म्हणसर सोलोवन पाटी येयचे, आनी आस्पत्रेंत आसल्यार कोणाक सोलोवंक जायना म्हळें तांकां एक पटीत आनी पळोवन येयची. दुसरें कांय नाका. पयशे धन दिरवे तें खंयचेय नाका. इतल्यान हांवें सांगचें, म्हाका कांय दिवना म्हूण कोणी सांगता जाल्यार, जर तर दोळे सारके आमकां दिसता जाल्यार, कान आमकां सारके आयकता जाल्यार, हात आमचे सारके वयर सकयल वेता जाल्यार, सोलोवंक आमकां जाता जाल्यार, इल्लेशें जेवंक जाता जाल्यार, सुशेगाद न्हीद पडटा जाल्यार, ताचे की व्हडलें आमकां कालें जाय? कालें जाय? कांय नाका. एक दोळो गेलो जाल्यार, कितलो करोड रुपये दिलो जाल्यार तो दोळो पाटी हाडूंक जाता की? जाता की? जायना. आमकां इतल्या वर्सां आमकां इतले पृथ्वेचे वारे आमी बरें ओडटा न्ही, ते आस्पत्रेंत येतना ICUंत कालें दिवचें? दिवचें वारेंत, दुसऱ्यांक कांय दिना तुमकां न्ही. त्या वाऱ्याक तुमी पयशे दिवचे. एक दीस रावल्यार कितले? 15,000 घालतात न्ही, 15,000 घालतात. ह्या हांगा 80 वर्सां इतले वारे आमी इतले काडला सोडला, आमी कांय पयशे दिल्यात की? ह्या दिसाक 15,000 लेखार दिचे जाल्यार कितले दिचे जाल्यार देवाक आमी? हां, त्या देखून आमकां सारके उस्वास काडूंक जाता जाल्यार, पळोवंक जाता जाल्यार, आयकता जाल्यार, जिपे केली रूस आसा जाल्यार, ताच्या व्हडलें धनदिरवें आमकां खंयचें जाय? खंयचेंच नाका. त्या देखून कोणीय आमकां सांगूंक जायना देवान म्हाका कांय दिवना म्हूण सांगून. त्या देखून देवान आमकां दारबस्त दिला, बरो न्हू वोमतोच्या मापान दिला. जेजून सांगलें, हांव आयला काल्याक जिवी दिवच्या बसत बरो न्हू वोमतोच्या मापान तें आमकां दिला. त्या देखून कोणी आमी सुरसुरोंक ना, पुरपुरोंक ना, दिवना म्हूण सांगूंक ना. त्या देखून असले चिंतप आमच्या जिणेंत आयलें जाल्यार कोणी आमी दुखेस जायना. कोणी आमी दुखेस जायना. दुखेस जाल्ले वरवीं कांय बरेंपण जाताय? हां, कांय जायना न्ही. दूख पावचें आनीक दुखेस आसचें, ते दोन संगती दुसऱ्यो दुसऱ्यो जाय. त्या देखून आज इतलेंच आमी दोन संगती नियाळ केल्यार पुरो. एक, म्हज्या बऱ्या जिणये वरवीं म्हज्या जिणयेक, म्हज्या कुटुंबाक, म्हज्या शेजारा फिरगजेन आनी हांव जियेतल्या त्या शहराक हांव बरें नांव वाडटा. जर तर हांव वायट जालो जाल्यार हें सगळें वातावरण कदलाता. त्या देखून आमचें शहर पाड म्हूण सांगल्यार आमचोय हात आसा, आमचें कुटुंब पाड म्हळ्यार म्हजोय हात आसा, आमची विरगज बरी ना म्हळ्यार ती बरी करची जबाबदारी म्हजी. जर तर म्हजें जिवीत बरें ना म्हूण सांगता जाल्यार कितें उणेंपण आसा. एक तें. दुसरें जावन आमकां मस्तू दिला तें आमकां लॅक करूंक जायना. जायतें दिलां, त्या देखून आमचे तावन जायते विचारतले. त्या देखून अवकाश आसतना बरें करूंक आमी प्रयत्न करया. एक सोलोवन येताना एक बरो हांसो दिवचें, तेंच व्हडलें एक दायज न्ही. थोडेपटी आमी हांसोय दिवंक चलवता. टेंशन आसोंक पुरो, बरेवटी मस्त टेंशन आसा आसोंक पुरो. पूण जाल्यार एक कितें करियेत, एक हांसो दिल्ल्यान कांय पुणी आमचें उणें जाता की कांय एक बरें उतर उलयलें कुठलें कांय आमचें कांय एक 50% वेता की? कांय जायना न्ही. आमचें बरें काम करून कांय उणेंपण जायना, ते तितले संगती आमकां देवान दिल्यात. इल्लेशें सेवा करचें, बरें उतर उलोवचें, एक इल्लीशी सेवा करची, तातूंत कोणायक लुकसाण जायना. बरी काम करून कोणी पाड जाल्ली आहात की? इगर्जेक येवन कोणी पाड जाल्ली आहात की? कुमसार जावन कोणी पाड जाल्ली आहात की? दान धर्म दिवन दिल्ली कोणी पाड आहात की? ना. पूण हें सक्कड सांगतना कोणी आयकना दिवंक. कुमसार जाय म्हळ्यार जायना. थोडेपटी सकाळांक सांगचें न्ही. दान दिया म्हळ्यार थोडेपटी दान दिवंक आसतात. बरें आसोनी आमकां कळीत थोडेपटी करूंक आमी फाटीं फुडें करता. सांगचो विशय इतलोच, जायतें बरेंपण आमकां करूंक अवकाश दिला. आमी बरें करता आसतना पयशेच दिचे म्हणून आमी सांगचें न्ही. पयशे लागीं पयशे नाकात तें दिचें म्हणून ना. पूण ताच्या की एक 2,000 वांटो दुसरो आहात आमकां कळ्ळें बरें करियेत. कांय शेजारा बरो संबंद आसचेत ते व्हडलें एक दायज. खंयसर आमी झगडचे, खंयसर झगडटा सांगा पळय म्हाका. कांय एक काश्मीराक वचून झगडटात की? कांय तुमी वताने इरानाक वचून झगडटात की? ना न्ही.
आमी झगडचे कोणा कडेन एकच घरांत आसल्या कडेन नंतर जाल्यार शेजारा माड माडी माड मडयेन काही प्रॉब्लेम ना माजर पेटो आनी घालें कोली आयली तें हें जालें तें आमचें वाट सामाना तें सामाना हें सामाना ओके सडा शेजारात झगडचे त्या देखून दुस्मान काश्मीरात ना ते आनीक टेररिस्ट आसचे खंय बोंतून येतात न्ही जर तर एक थोडे पटी आमी तर टेररिस्ट जाता हांव त्या देखून खंयी दुस्मान नात दुस्मान आसचे आमच्याच कुटुंबा भितर आमच्याच शेजारा त्या देखून हें एक बरो संबंद शेजार आसल्या ताचे एक व्हडलें दायज दुसरें खंयचेंय ना त्या देखून तें बरें करूंक आमकां अवकाश आसा त्या देखून असलें बरेंपण करूंक आमी प्रयत्न करया एक घडी बरो माऊनपणी देवाक आमी अर्घां दिवया आनी बरो वावर करूंक देव आमकां आदार दिवं दी